Tačera sobre smogaci, Urmis furras furzoloida. Tačera sobre smogaci, Pozora rozvar sokico, Anzo viva čerpa koida. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आयज रुजार सायबिणीची आमी परब मनयता. खेरीत भशेन सायबीण मांयक देव बरें करूं म्हणून दिनवासून आनी तिच्या मनाक ही भेट आमी भेटयता. सगळी आमची मागणी भोव करून आमकां जंय जैत जाय, जंय आमची झुजां पेटलेलीं आसा त्या झुजांत आमकां जैत जाय हें आमी सायबीण मांयचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. दुसरें दिसांव आमी भेटयता देवाक दिनवासून सांताना आगोस्तीन फेर्नांडीस बरी भलायके पासत ही मिसाची भेट भेटयता. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया डॅरल फिग्रेडो आनी मोनिका पिनेरो आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात, तशेंच जल्माचो दीस. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. वानिया कुतिनो आपलो जल्माचो दीस मनयता, देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी आमची तयारी 400 वर्सांची समारंभणीची लागीं पावतात दीस, हे तयारेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. नाकेली एलेक्स पेरेरा, देवस्वाग्रान रिता कार्वालो, दाबोली पीटर वाज, एलेगांजा टेरन्स सिल्वेरा, आल्तो दाबोली आवता पेरिस, बिहाइंड एनएसडी कार्मेलिना आल्वारिस, रेजना मुंदी लॉर्ना रॉड्रिगीस, आल्तो चिकाली हेरल्ड जॉर्ज किंग. देवान ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच देवाक आर्गां दिवया. कालच्या दिसाक जी टेन्शन्स आमच्या गोंयांत कम्युनल टेन्शन्स करपाचो प्रयत्न जो चल्लेलो आसा तो फाटीं घेवन पवित्र सभेचो उलो आयकून घेवन सगळे प्रोटेस्टर्स जे आसात तांणी मानून घेतले. देवाक आर्गां दिवया. कित्याक शांती करूंक पवित्र सभा शिकयता तें आमच्या लोकांनी जावं क्रिस्तांवांनी हिंदुवांनी मुस्लिमांनी म्हणजे सगळ्या गोंयकारांनी हो उलो मानून घेतलो. देखून देवाक आर्गां दिवया. आनी ह्या सगळ्यांचेर जांकां दूख भोगलेली आसा, सान फ्रांसीस शावेराक जें नाका जाल्लें म्हणलें आसा, देखून तांचे सगळ्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी सगळ्यांक ही शांतताय दिवंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, भाग्यवंत आंकवार मारिया रुजारीची सायबीण,
खेरीत भाशेन आमकां तेर्साचें मागणें एक हातयार कशें दिता. हातयार सगळे तरेच्या वायटाचेर जैत व्हरूंक. आनी तरी आसतना जायते पावटी आमी ह्या तेर्साचे मागण्याचें घडये फकाण केलां. जायते पावटी आमी तेर्स एक चालती चाल करूंक जाय देखून केल्या, वो जायते पावटी तो करूंकूच ना. वो सायबीण मायन आमकां दिल्लें मागणें आमी घडये कुशीक उडयलां. असल्या सगळ्या चुकीचें आमी देवा लागीं बोगसणी मागुया. हांव पातकी सुर्पविदार देवा, तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या सद्भाग घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कोश्टां आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. जैतुनाच्या दोंगरांतावन शीस जेरुजाल्यांक परतले. एका सोनवाराचे वाटे इतलो हो दोंगर जेरुजाल्यांक लागींक उरता. शारान भितर सोदतच ते रावताले त्या उंचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, टॉमी, बार्तोलोम्यो, मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी हुर्बेवूंच सिमांव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूची माय मारिये आनी तांच्या भावा भयणांनी बरोबर तशेंच एरा ओस्तोऱ्या सांगाता ती सोगलीं एकाच मोनान मागणें करीत आसलीं. देवाचें उतर हें. सोबाब आमचो ओत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोटा. वतून म्हणुया. ओत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोटा. ताणें ल्हानवीक चाकोरणेचेर दिश्ट घाली. सोगली पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोलेस्तान म्हाका केल्ली अजापां पोवीत उरचीत सदांच उरचीत ताचें नांव. जबाब म्हजो ओत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोटा. आपली भोक्ती करतल्या तांय आमचो देव पिणकां पिणकेन काकलूत दोया ताकयता. आपलो बोलेस्त हात उबारून सर्वेस्पोर काळजा मोनांत गोर दवरतल्यांक धांवडायता. जबाब म्हजो ओत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोटा. पदवेदारांक सोदरां वयलीं शेवटिता. ल्हानविकायेक तो माय मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी. ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. जबाब म्हजो ओत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोटा. उगडास धरून आपल्या दिल्लो मोगाचो इस्रायलांक आपल्या चाकरांक बालगिता. अब्रामाक आनी तांच्या दू पुतांक दिल्ले उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. जबाब
म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारखा देवा सगळे मुरगोटा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. भागीवत आंकवार मारिये, तूं सोदोव, तूं बोव मानिस्त, कित्याक जेजू आमचो देव, प्रमाणीकपणाचो सुर्या, तुजे तावन उदेवून आयिल्लो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सरलीं आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, हे आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी जेजू भाव भयणीनो जरी तर हिंगा उबो रावन आतां म्हणत, हीं आसात म्हजी भाव भयण आनी म्हजी आवय. हिंगा उबो रावन सारको हे भाशेन हात दाखोवन तुमकां म्हणलें, हीं आसात म्हजी भाव भयण, म्हजी आवय. बरें दिसतलें? सत मानतलीं तुमी अशें म्हणपाक शकता जेजू? वय वय म्हणपाक शकता. कित्याक आमचो भावार्थ जेजूचेर थीर आसा आनी ह्या भावार्थान आमी एकलीं चलना, पूण आमचे बराबर आमची सर्गीची आवय चलता. आनी हो म्हयनो खेरीत भाशेन ओतुंबराचो तेर्साच्या मागण्याक भेटयल्लो आसा. ह्या दिसांनी आमी सगळीं बाराबर मेळून तेर्स करता. आमची तरणाटी पासून एका समुदायांतावन दुसऱ्या समुदायान वचून एक दिसाक तेर्स करतात. तेर्साचे मागणे 7 तारखेर ओतुंबराचे आयज खेरीत भाशेन ही परब. आनी रुजारीचे सायबिणीचें फेस्त म्हणल्यार खरेपणी सुरू जाल्लें जैताची सायबीण, आवर लेडी ऑफ विक्ट्री. आनी ही विक्ट्री कसली, हें जैत कसलें? झुजाचें. आतां जे भाशेन झूज पेटलेलें आहा, सगळे कडेन झुजां पेट्टात रोखडीं. आनी झूज चलता तेन्ना एक एकलो आपूण व्हड म्हूण दाखोवपाक सोदता. हेच भाशेन त्या तेंपार टर्की हो टर्कीश एम्पायर जो आसलो, ऑटोमन नेवी म्हण आसली, आनी ते सगल्याक आपणाचें राज स्थापूंक भायर सरताले. आनी असले वेळार इटली वो रोम हांगासर येवपाचो जेन्ना तांचो प्लॅन जाल्लो, पाप साहेब पियो 5वो मागता खेरीत भाशेन देवा लागीं. ही सगळी क्रिस्ती कंट्रीज ज्यो आसल्यो थंय बाराबर हाडटा. आनी तरी आसतना हें झुजान ही आमी म्हणजे ऑटोमन नेवी जी आसलेली ती जैतीवन जायत वेताली. आनी आपणाक राखूंक जी क्रिस्ती आमी मुखार चल्लेली ती पिड्ड्यार जावपाक शकताली. आनी त्या वेळार हो उलो सगल्यांक तेर्साचे मागणें करूंक
कित्याक सायबीण माय जैत फावो करता आनी ह्या जैताक खेरीत भाशेन तेर्साचे मागणेक हातयार कशें दिल्लें ही परब चालूच आसली. जंय सेंट डॉमनीक de गुझमान एक यादनीक जो बो करून हें झूज आल्बिजेन्सियन्स म्हणलेले आसले जे कॅथलीक फेथ सोडून गेल्ले आनीक आतां कातोलीक भावार्थाचेर आड झुजताले, तांकां जिखून घेवंक परतून तांकां कातोलीक भावार्थान हाडूंक हें मागणें जेन्ना डॉमनीक करतालो हो यादनीक करतालो तेन्ना ताका एका दर्शनान दिश्टी पडून सायबीण माय हें तेर्साचें कोंत दिता आनी ताका सांगता हें हातयार वापर कर. आनीक ह्या मागण्यांक भाव भयणीनो फोड मेळ्ळो आनीक हे जे क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेताले ते परतून क्रिस्ती भावार्थान कातोलीक भावार्थान भितर रावले. हें जैत सगळे कडेन समरुंबूंक लागले आवर लेडी ऑफ विक्ट्री सायबीण माय जैत दिता. आनी हेंच जैत मागीर जेन्ना बॅटल ऑफ लेपांतो म्हणलें जालें तेन्ना त्या झुजान जरूय ही क्रिस्ती आमी जी आसली ती जैत मेळोवपा सारकी इतली पावरफूल आसूंक ना, फकत आपणाक डिफेंड करूंक मुखार सरलेली, तांकां जैत मेळ्ळें. तर हेच जैताची भाव भयणीनो समरुमणी आयज जाता 7 तारखेर ओतुंबराची बॅटल ऑफ लेपांतो वॉज वन. आयज आमगडे हे भाशेन झुजां करिना पूण आयज जायतीं झुजां चालू आसा आमचीं झुजां चालू आसा आमचेंच अस्तित्व मेळोवन घेवंक, आमचीं झुजां चालू आसा जंय आमच्या भावार्थाचेर एक एटॅक कसो चल्लेलो आसा, आमचीं झुजां चालू आसात एकामेकाक जिखून घेवंक. घोडे आमच्या घोराब्यांतूच थोड्या मदें घोराब्यांतूच फुटी पडलेली आसा. एकामेकाक जिखून घेवप म्हणल्यार दुसऱ्याक खाला घालूंक न्हय पूण घोराब्याची सूख शांती जी आसा ती सांबाळून दवरूंक. आयज आमच्या गोंयच्या राज्यान एकामेकाक सकयल उडोवपाक न्हय पूण आमची युनिटी आमचो एकवट गोंयकारांचो राखून दवरूंक आयज आमकां मागण्यांची गरज आसा, जैताची गरज आसा. आयज आमचें पर्यावरण जें निसणटोन जायत वेता डिवेलपमेंटाच्या नांवान, तर हें आमचें पर्यावरण हें आमचें दायज सांबाळून दवरूंक आमकां जैताची गरज आसा. ते भाशेन ल्हान ल्हान वस्तू आसतल्यो जंय आमकां जैताची गरज आसा. हातयार दिलोलें आसा आनी हातयार दिता आसतना जेजू आमकां हींच उतरां म्हणटलो. खुर्साचेर रावन जेजून आपली आवय आमची आवय करून दिल्या आनी हो प्रश्न जो जेजूनच विचारलेलो म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण, ताका कसलो डावट आसा म्हण न्हय, दुबाव आसा म्हण न्हय पूण खेरीत भाशेन जो लोक ताका आयकतालो तांकां कळोवन दिवपाक कशे भाशेन तुमच्यान देवाचीं भुरगीं जावपाक जाता, म्हज्या बापाचीं भुरगीं जावपाक जाता, कशे भाशेन तुमच्यान म्हजे आवयचो दर्जो घेवपाक जाता. सादी गोश्ट देवाची खुशी करतात ती ओबे, देवाच्या उतराक पाळो दी. सायबीण मायन देवाचें उतर आयकल्लें, खालतिकायेन तें मानून घेतलेलें, जरूय दुबाव आसलेले, भिरांत आसलेली तरूय देवाची खुशी मानून घेवन तिणें होय म्हणलेलें आनी ह्या पासत तिच्यान आमची आवय जावंक जाता, तिच्यान आमकां शिकोवंक जाता, आमच्या हाताक धरून आमकां मुखार व्हरूंक जाता. तर हें करता आसतना घोडे सायबीण मायन केलां तशेंच करूंक आमकां मातशें अवघड. सायबीण माय सगळ्या पातकांतली निवारलेली, तिच्या गर्भ संभवान तें शेवटाक पर्यान ती पातकां मेकळी. आमी पातकी, आमी दर दिसाक पातकाचेर आड झुजता आनी पातक आमकां ओडीत रावता. आमी असो आनी हे असोकतायेन ही आमची सर्गीची माय आमकां आदार दिता. तेर्साचें मागणें म्हणल्यार एक मंत्र न्हय, एक तेर्साचें तेर्स म्हणलो आनी मंत्र जालें आनी मिलाग्र जाली ते भाशेन न्हय पूण तेर्साच्या मागण्यान जे मिस्तेर आसात, चारूय तेर्स जे आमी करता, जे मिस्तेर आसात ते आख्खे आमकां जेजूचें जिवीत आमच्या मुखार हाडटा, आमचे सोडवणेचें जिवीत नियाळ करपाक आदार दिता. म्हणटच तेर्साच्या मागण्यान आमी हो नियाळ करता आसतना आमच्याच जिविताक तो नियाळ करूंक
आनी कशे भाशेन हे नियाळ आमी करता, मिस्तेर जे आमी म्हणटा तातूंत आटापलोलें आसा तें आमच्या जण एकल्याच्या जिविताक कशे भाशेन फायद्याचें जावंक आनी तें कशे भाशेन आमच्या जिवितान घालूंक हें आमकां आदार जावं. आनी हें करपाक ही माळा आमच्या बापा नमान मरे बाग्योन मरे महिमा बापा हे म्हणून आमी हो तेर्स करता. तर भाव भयणीनो, हातयार ते आनी गुणादीक हातयार, सगळे तरेच्या वायटाचेर जैत मेळोवंक जाता तसलें हातयार. आनी ह्या स्वताच्या पयल्या वाचपान जशें आमी आयकलां, पयले शीस जेजूच्या मरणा उपरांत जेजू स्वर्गार चडून गेल्या उपरांत भियेल्ले आसले, पूण सायबीण माय तांचे बरोबर आसलोली आनी ती तांकां मागणें करूंक एके भाशेन एकठांय दवरताली. आनी ह्या मागण्यांतल्यान तिणें तांकां एकठांय दवरले आनी पवित्र आत्म्याचें देणें घेवन ते आख्ख्या संवसाराक पावले आनी जेजूची सोडवण सगल्यांक पावयली. हीच सोडवण आमी सगल्यांक पावोवपाक सायबीण मांयच्या हाताक धरून तेर्साच्या मागण्या वरवीं आमी एकठांय रावूंक, मजबूत रावूंक आनी जैतिवंत जावंक हे भेटेन मागुया. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46 C43. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वयल्यान आमच्या आनी आख्खे पवित्र विचाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. बापा, आंकवार मरेच्या हातांनी ही आमची देणी तुका आमी भेटोवन दिता आनी तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे गूठ नियाळून आमचें जिवीत बदलोवन जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, स्वर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रुजाय सायबिणीची निती आंकवार मारीक आमी आयज नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सय. उत्सर्गीत तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या गोसारे पुनर्जीवनपणा मोरी तुवें आमकां सोडून सोव्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्याक त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर सर्व खाडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. तुका जैत जाय, तुका विस्वास आसा, तूं सायबीणमाय भाशेन तुजें जिवीत खालतिकायेचें आनी देवाचेर पातयेवन जिवपाचें जिवंक तयार आसा जाल्यार तेर्साचें मागणें आमकां एक हात्यार कशें दिलां एकामेका पासत मागूंक. जेन्ना ती नेवी वो आमी झुजताली तेन्ना लोक मागतालो आख्ख्या युरोपान. तर लोकांच्या मागण्या वरवीं आमकां जैत मेळटा. एकामेका पासत मागून आमी ह्या वेळार जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संस्काराचे पाप कटले आमची काकूट कर.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची कापड कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका वना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या प्रितीच्या बापा ह्या पवित्र संस्कारान तुज्या पुताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण संतोषभरीत काळजान आमी परगट्टा हे आमचे सोडवणेचे गूट हांगा भोक्तीन समोरंबून आनी ते आंकवार मारेचे गुलाब माळयेन भोक्तीन नियाळून ह्या संवसारान जेजूक ताच्या संतोषांनी आनी कोश्टांनी आमी एकवटो आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं भाव भयणीनो ह्या दिसांनी तेर्साचो म्हयनो आनीक वेगवेगळ्या फुरसां लागीं कॉपेलां लागीं घरां लागीं आमी तेर्स करता बाराबर मेळया बाराबर मेळून तेर्स करया खेरीत भाशेन आमची फिरगोजेची तोरणाटीं
तुमच्या समुदायांनी तेर्स करूंक येता तेन्ना सगल्यांनी बाराबर येवचें. खेरीत उलो आमच्या तरणाट्यांक, सगल्या तरणाट्यांनी जाता ते भाशेन ह्या तेर्साच्या मागण्यांत जंय आमची तरणाटीं वचून मागणें करतात समुदायांच्या वांगड्यां बराबर सगल्या तरणाट्यांनी बाराबर येवचें आनी बाराबर मेळून आमी हे तेर्साचे मागणें करुया. तेर्साच्या मागण्यांत जायतो आमकां फोड आसा, जायते आमकां जैत आसा आनी हें जैत एक एकट्याचें न्हय पूण हें जैत सांगाती, एक कम्युनिटी कशी. जाल्यार आमकां सांगाती हें जैत मेळूंक सांगातान मेळून तेर्साचे मागणें करुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उत्सवीक वर्साक मागणे. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगोटणार जालो. ताच्या रेलिकेचे दबाचीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उदराच्या उसवाडान आनी परिशोदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगोटणारां आमकां कर. आमेन. गायन घेऊया T37 पेज नंबर 219. T37. Saka